वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाइस, वेलकम टू माय YouTube चॅनल. तो आज असा संडे आणि टाइम झाला असा 1 जस्ट आता मी व्लॉग स्टार्ट केला. ॲक्च्युली झाले किती खबर आहे, काल आम्ही हांगा गेल्ले न्ही बोंदेरा, पावस पडलेलो सारखे कंटिन्यू. सकाळी पावस स्टार्ट जाल्लो पळय, सांज रातपर्यंत पावस. ओके, मागीर आमी आयली घरा, रातचे जेवून बी न्हिदली. तितले काय म्हाका अशे त्रास बी जावंक नासलेले. ओके, पण सकाळी आयज न्ही उठपाकूच जावंक ना म्हाका. पाय सगळे दुखपा लागले. तुका दुखले? तू खंय रावल्लो? ओके, सो म्हणजे अशे पाय वळोन येताले. म्हणजे रातचे इतले काय म्हाका त्रास जावंक ना. येयले आमी, जेयली, न्हिदली बेगिनाच. ओके, मागीर सकाळी उठपाकूच जायनाले. म्हणजे पाय सगळे दुखपा लागले सारके, थाय बी सगळे दुखपा लागले. सो थंडेन न्ही ते, थंडी बी आसलेली काल. म्हणजे पावस कंटिन्यू पावस आसलेले. म्हणजे केन्ना अशें जायना म्हाका. हें काल म्हाका अशें फर्स्ट टायम जालें. इतलें हांव कार्निवालाक गेलां, शिगमो वयता, रावन व्हिडिओ काडटा हांव. काल सामकें खबर ना कितें जालें तें. सकाळी न्ही उठपाकूच जायनाले. आनी आयज शिव गेला इव्हेंटाक, सकाळी 7 गेला. ताका चाय बी काय करून दिवंक ना. तो म्हणपालो उठनाका, म्हणपालो आपूण भायर चाय पिता. कित्याक आकाश आहा न्ही, तेमी भायर च्या पिता म्हणपाली. म्हणून हांव न्हिदलें. मागीर 8:30 अशें 9 अशें उठलां हांव. उठोन मागीर आमकां अशें कांय च्या बीन करूंक ना हांवें, कित्याक आमगे टोस्ट सामकें भरला घरांत. शिव हाडून दवरता टोस्ट, खायना काय ना तशें उरता. म्हणून संडे हांव कांयच करना तुमकां ब्रेकफास्ट बी. खबर आहा तुमकां, जे टोस्ट बीन आहा खावून आमी रावता. सो ते टोस्ट खावून मागीर घरची सगळीं कामां केले. आनी आतां मातशें बरें आहा, तितलें काय दुखोन येना. मातशें वळोन येता मातशें उबें रावल्यार. कमी आसा तें, तशें कांय ना व्हडलेशें. ओके, ते सगळे घरची कामां जाल्लीं आसा. झाडू मारले, पुसले बिसले सगळें. आनी आयज जेवण सामकें बेगिनच करून दवरलें हांवें. कित्याक मागीर आनी तुमकां आयज म्हाका ते चिबडची रेसिपी शेअर करूंक जाय. चिबड तशेंच दवरला फ्रिजीन. तुमकां सांगलेलें न्ही हांवें, मम्मीन म्हाका एक रेसिपी सांगला म्हणून. ते आयज तुमकां हांव शेअर करता चिबडचे. म्हणून हांवें बेगिना रांदून दवरलें. तो शिव येतलो जेवपाक. आतां इव्हेंट सोंपले खंय ते, येतलो तो. इसवणचे करी केला हांवें. इसवणचे न्ही पिसीस न्ही बारीक बारीक आसलेले आनी बोडका बी आसलेले न्ही, ते घालून करी केला हांवें. आनी पापलेट फ्राय केला. आनी क्रॅब हांवें सुक्का केला. शिवाक ते सुक्का आवडटा, क्रॅब फ्राय ताका आवडना. सो पयर हांवें क्रॅब फ्राय केल्ले न्ही, तो म्हटलें आयज सुक्का करया म्हटलें. आनी थोडे क्रॅब, थोडे किंगफीश एक व्हडले पीसीस ते फ्राय करतले आनी पापलेट फ्राय करतले. सो सगळें बेगिनच जालें. आनी सलाड केला रितुकाक, दाखयता तुमकां मागीर हांव. ओके, सो सकाळी इतलो व्हडलो पावस पडलो सांगू तुमकां. हांवें समजलें आयजो आहा दिसता कंटिन्यूस पावस, पण जस्ट गेलो. आतां मातशें वत पडलां. सो सगळीं कामां जालीं आसा. बरी दिसता सगळें काम जालें की, रिलॅक्स दिसता सारकें. ओके, सो फाल्यां आसा जन्माष्टमी. सो घरा बारीकशी पुजा करता हांव जन्माष्टमीक. सो आयज आमकां वचूंक जाय पणजी. सो सांजचे पणजी वयतले, देवाक फुलां बिलां हाडूंक जाय, भाजयो बिज्यो सगळें हाडूंक जाय. सगळें सोंपलेलें आहा, ताका लागून म्हटलें सांजचे तो फ्री आहा खंय. कितें रे, मंडे मॉनिटर आसलो. फाल्यां ताका मॉनिटर करता काय, मॉनिटर फाल्यां. खूब एक्सायटेड आहा तो मॉनिटर जावपाक. ओके, सांजचे वयतले आमी पणजी फुलां बी हाडपाक. आनी वयर सगळें सामान सगळें काडूंक जाय जन्माष्टमीक. ते हांव ते पुजा बीन करता न्ही कृष्णाचे, मुर्ती बिर्ती सगळें वयर आहा. कपडे बिपडे सगळें वयर आहा. तें सगळें सामान काडूंक जाय. तो शिव येयले तेन्नाच करता, कित्याक ते स्टँडार वयर रावपाक मागीर सामान सगळें सकयल दिता. नाका तूं नाका, पप्पा येवनी. तो शिव येयले तेन्ना सगळें सामान सगळें काडटलें हांव. ओके, सो दाखयता तुमकां आयचे स्पेशल मेन्यू कितें केलें तें हांवें. कांय रेसिपी शेअर करूं ना, कित्याक इसवणची हुमण तुमकां ऑलरेडी हांवें शेअर केला. क्रॅब सुक्काय तुमकां ऑलरेडी शेअर केला हांवें. परत कितें दाखोवपाचें. सो आयज म्हाका मेन म्हणजे ते चिबडचे एक रेसिपी आयज कशें करून तुमकां शेअर करूंकूच जाय. ओके, सो हांगा केला हे पळय किंगफीश करी. आनी हांगासर नुस्त्याक न्ही मसालो लावन दवरला. मसालो सोंपले आमचे, मम्मीन केल्ले पळय ते मसाले सोंपले. जस्ट चिली पावडर बी घालून ते लावन दवरला हांवें. सो कसो ते मसाला म्हाका करूंक जाय. आनी हांगा केला क्रॅब सुक्का केला. सो हें आसा संडे स्पेशल. आनी हांगा आसा सलाड न्ही, हें स्प्राउटेड मूंग बी आसता पळय, मूंग घाललेले स्प्राउट, ते मागीर थोडे पानां बी आसलेले ते सलाडाचे. कांदे टोमाट घालून दवरला. अजून मीठ बीन कांय घालूंक ना, मागीर हांव मीठ घालता. आयचे संडे स्पेशल मेन्यू सगळें रोखडेंच करून दवरलें. सगळें उठले पयलीं झाडू मारून ना, पुसूंक ना, कांय ना. केन्नाय न्ही हांव पयलीं झाडू मारता, पुसता, मागीर रांदपाक येता. पण आयज सामकें उलटाच केलें हांवें. पयलीं सारकें रांदून दवरलें, मागीर झाडू मारलें, पुसलें, सगळें घरचीं कामां केलें. ओके, सो सगळें हांव रेडी करता. जे तुमकां हें चिबडची रेसिपी आहा पळय सगळें रेडी करून दवरता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो आतां आमी ते करिया रेसिपी. शीत दवरला हांवें. शिव आजून येवंक ना. तो म्हटलें ते कालोवन दवरुया, मागीर सगळें गडबड जातलें. सो आयज हांव करता चिबूडचे वडे. केन्ना खावंक ना आनी केन्ना करूंक ना. आयकलां पण केन्ना खावंक ना. आयज मम्मी आसल्यार तुमकां ती करून दाखोवपाची. सो मम्मी म्हणपाली दाखय करून. तिने म्हाका सांगला तो वडे करया आमी, सेम लायक पुरी भशेनूच.
ओके सो चला स्टार्ट करूया आमी चिबूड वडे. सो हांगासर पळयात हांवें इतले चिबडचे करतले. ओके साला बीन काडून घेतला कित्याक बरें हें खूब पिकलेलें आसा. ओके आतां न्ही आमकां हें बरें स्मॅश करून घेवंक जाय. सो एक बाउल घेतला हांवें. सो हांगासर न्ही बाउल घेतला आनी हांगासर एक ग्रेटर घेतला. अशें ताका न्ही ग्रेट करात नाल्यार पाव भाजी स्मॅशर आसता पळय तितून स्मॅश केल्यार जाता कित्याक बरें आतां खूब पिकलेलें आसा ताका लागून. अशें ताका बरें स्मॅश करून घ्या. पीसीस उरूंक जायना बरें ताका अशें ग्रेट करून घेयात. सो हें सगळें हांव करून घेता मागीर दाखयता. पयलीं स्मॅशर घेतला हांवें ताका मातशें परत एकदां हांव स्मॅश करून घेता कित्याक मातशें पीसीस लागता ताका लागून. सो बरें ताका अशें स्मॅश करून घ्या. सो हें पळयात बरें ताका स्मॅश करून घेतला. ओके जस्ट थोडेंशें मीठ घालता जस्ट एक 1/4 टीस्पून. सो म्हाका न्ही लास्ट टायम न्ही एक सबस्क्रायबरान कमेंट केल्ले की पिंक सॉल्ट ते आसता पळय पिंक सॉल्ट हांवें केन्ना यूज करूंक ना फर्स्ट टायम. सो यूज करप आसलें पिंक सॉल्ट बरें खंय तें. सो काल शिवाता एक पॅकेट घेवन येयल्लो हांवें ताका हाड म्हटलें हांवें म्हाका तें नांव याद ना पण तिणें म्हाका सांगलेलें हेल्थाक बरें म्हणून हिमालयाचें हाडलेलें हांवें पिंक सॉल्ट. केन्ना अशें यूज करूं ना हांवें. सो फर्स्ट टायम आयज ओपन केलें हांवें यूज करून हितून घालून दवरला पिंक सॉल्ट फर्स्ट टायम यूज करता आमी. ओके तातूंत मीठ घातला हांवें. सो हांवें न्ही हांगासर गोड घातला व्हिडिओ ऑन करपाक विसरलें हांव. सो 2 व्हडलो चमचोनी हांवें गोड ग्रेट करून घातला. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी गोड आहा पळय तें बरें मेल्ट जावंक जाय. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी तुमी टेस्ट करून पळयात. चड स्वीट अशें करनाकात अशें मिडियम बरें लागता हें अशें मम्मी म्हणटा म्हाका खबर ना. सो चड अशें गोड करनाका टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां मातशें जाय गोड जाल्यार घालूं शकता. सो हांव पयलीं मिक्स करून पळयता टेस्ट करून पळयता मागीर जाल्यार आनी गोड घालता हांव. सो बरें गोड न्ही आतां मेल्ट करून घेवया. सो गोड न्ही हांगासर पळयात बरें मेल्ट जाल्लें आसा दिसता आसलें तुमकां. ओके आनी जस्ट हांवें शिवाता कॉल केलें की जेवपाक कितल्यांक येता. तो म्हणटा थंय जेवण आहा खंय. हांवें हांगा शीत चडूच केलें तें तशें उरता मागीर शीत तें रातचें न्ही आमगे कोण चड जेयना. म्हाका तें सांगूच ना आपूण थंय जेयता म्हणून आनी हांव शीत कमी करपाचें. आतां जस्ट ताणें कॉल केलें की तें जेवण आहा खंय थंय जेवन येता खंय. सो आतां आमी जेयता कित्याक हें हांवें गोड घालून दवरला ताका मेल्ट जातलें तें बरें. ओके सो जेयता आमी. आतां नुस्तें फ्राय करता. हो नुस्तें फ्राय खायना हेका कुल्ले येता. हांव एक इसवण सॉरी पापलेट फ्राय करता जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आयज नुस्तें न्ही खोबरें तेलां भाजला. शिवनाथाक आवडना खोबरें तेलां भाजलेलें. सो तो ना न्ही हांवें म्हटलें म्हाका भाजया म्हटलें खोबरें तेलान आनी खोबरें तेलान न्ही हुमण बी बरें जाता. सो आयज किंगफीश करी न्ही खोबरें तेल घालून केलां हांवें. खूब बरें जाता कांदो बिनो भाजून न्ही खूब बरें जाता. जस्ट हांवें पापलेट फ्राय केला दाखयता तुमकां. पापलेट आनी 2 इसवणचे पीसीस ऋतू खायना सो ताका न्ही कुल्ले दिले. सो खोबरें तेलान भाजलें न्ही नुस्तें खावंक बरें लागता. उपीट केल्यार बरें जाता खोबरें तेल घालून. ऋतू बसा जेवपाक ताका कुल्ले आसल्या पुरो जेयत तो. ओके हांव जेवन घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके चला जालें म्हजें जेवण. सो आयदनां बी घासून दवरला. ओके सो आतां पयलीं आमी गोड घातलेलें आनी मीठ घातलेलें आनी गोड न्ही हांगासर बरें मेल्ट जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव 1 कप तांदळाचें पीठ आनी आतां घालता 2 व्हडलो चमचो गव्हाचें पीठ. ओके सो पयलीं हें बरें मिक्स करून घेवया की आनीक आमकां पीठ जाय पडटलें कित्याक आमचें हें लिक्वीड आहा पळय चड आसा. सो पयलीं हांव मिक्स करून घेता. इफ कमी पडलें जाल्यार आनीक हांव तांदळाचें पीठ एड करतलें. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर पळयात अशें पिचपिची आसा. सो आतां हांगासर हांव घालता 1/2 कप परत तांदळाचें पीठ बरें मिक्स करून घेयात. आनी आतां घालता हांव 1-2 व्हडलो चमचो परत गव्हाचें पीठ. सो तुमी कालयत रावात आनी तुमकां दिसलें सपोज पातळ जाता जाल्यार तांदळाचें पीठ आनी गव्हाचें पीठ थोडें थोडें तुमी एड करात. सो हांगासर पळयात हांवें न्ही हें पीठ आहा पळय बरें
कालून घेतला आनी हांगासर म्हाका लागले 2 कप हांवें घेतले तांदळाचें पीठ आनी 5 व्हडलो चमचो घेतला हांवें गव्हाचें पीठ. ओके. आनी हें मातशें न्ही चड अशें मोव अशें आमकां कालून घेवंक जाय. हें पळयात हें जाल्लें आसा. सो जस्ट एक 10 मिनटां आमकां सायडीन दवरूंक जाय रेस्ट जावपाक. मागीर आमी करूया फुडलो प्रोसेस. सो हें पळयात 10 मिनटां जाल्लीं आसा. हेका हांवें रेस्ट करपाक दवरलेलें आनी हांगासर एक प्लास्टीक हें घेतलां हांवें कवर घेतला. हेजेवर आमी म्हणजे पुरी अशी करून फ्राय करतले. सो चिबड न्ही ताका उदक सुट्टा ताका लागून तें मातशें पिचपिची जाता. ओके. अशें आमकां जेन्ना लाटतले पळय पुरयो भशेन पीठ बीन लावून अशें ताका लाटप ना. ओके. एक कवर घेयात प्लास्टीक कवर. हांगासर मातशें तेल लायात आनी हातीर मातशें तेल घेयात आनी ताका बरें अशें रावंड करात. आनी जेन्ना तुमी ताका रावंड करतले पळय मातशें थीक दवरात कित्याक तें मातशें फुलतलें. चड पातळ करनाकात. ओके. दाखयता तुमकां. सो पळयात हांवें एक हांगा घेतला एक बॉल सायज. जस्ट ताका हांगासर तेल लावन घेयात आनी अशें ताका स्प्रेड करून घेया हातीन. इल्लें तेल लायात आनी हातीन ताका अशें स्प्रेड करात. चड पातळ करनाकात चडूय थीक करनाकात. मातशें थीक दवरात कित्याक तें मागीर बरें फुलतलें. अशें आमकां बरें थापून घेवंक जाय. सायजी प्रमाणे तुमकां कितले व्हडले जाय पुरयो धाकटे जाय त्या प्रमाणे तुमी डव घेयात. सो हें पळयात अशें आमकां थापोवन घेवंक जाय. पळय चड पातळ करून हांवें थीक केलां. हें पळयात की तेल दवरलां हांवें तापपाक. तेल मातशें बरें गरम जावन न्ही मागीर आमी हें फ्राय करया. सो तेल हांगासर बरें तापलेलें आसा. आतां आमी फ्राय करया. पळोवया कशें कितें जाता तें. हांव फर्स्ट टायम करता. कांय इतलें आयडिया ना म्हाका. जशें मम्मीन सांगलां तशें हांव करता. ओके. पळोवया कशें जाता तें. बरें ताका ब्रावन जायसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. थँक गॉड फुल्लें. हेजें टेंशन आसता म्हाका फुलता काय ना काय म्हणून. फुल्लें पळय. सो बरें अशें आमकां ब्रावन जायसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें पळयात जाल्लें आसा. दोनी सायडीन अशें ब्रावन ताका फ्राय करून घेवपाचें. सो हें काडून घेता. पळयात जालां बरें. मागीर तुमकां खावून सांगता कशें जालें तें. ओके. हांव करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. सो फायनली जालें म्हजें चिबूड वडे. फर्स्ट टायम केलां हांवें. कांयच म्हाका इतलें आयडिया ना. जशें मम्मीन सांगलां तशें केलां हांवें. हें पळयात. सो जालां बरें. सगळें फुल्लां बरें फुगोन येयलां सारकें. आतां खावून सांग तुका कशें जालें तें. ऋत्वीक यो रे खावून सांग. एक खावून सांग कशें जालें तें. ऋत्वीक सांगतलो खावून. खावून सांग. बरें जालां. आतां तुमी म्हणटले इतलें हांव खातलें का म्हणून. इतलें हांव खावचें ना. थोडे आमकां दवरतले आनी म्हाजे नेबर्स आनी स्नेहाक थोडे 4 दितले घालून. ओके. पण करतना अशें भंय दिसतालो म्हाका सारकें जातलें काय ना. जेन्ना स्टार्टींग आमी पीठ कालयता पळय मातशें प्रॉब्लेम जाता कित्याक चिबड उदीक सुट्टा न्ही. सो जशें तुमकां कमी दिसलें पीठ न्ही तुमी एड करात पीठ. ओके. बरें डव तयार करात. पण म्हाजें न्ही मातशें आनीक जाय आसलेलें गोड. मागीर सगळें परफेक्ट आई खावन पयलें हांवें वदोळ. ओके. मातशें गोड आनीक जाय आसलेलें की आतां मातशें तें चेपें लागता. सो वदोळ हांवें तें मिक्सचर टेस्ट केल्लें पळय म्हाका स्वीट लागलेलें कित्याक मागीर आमी पीठ बीन एड केलें न्ही तें कमी जालें स्वीट. पण सगळें सारकें जाल्लें आसा. बरें जालां. ओके. एक तुमकां दाखयता काडून. सो मम्मीन सांगलां म्हणून न्ही हांवें केलें. आं खरेंच फर्स्ट टायम केलां हांवें आनी करतना असो पळोवंक ना हांवें. पण आयज मम्मी आसल्यार आनी बरें जावपाचें. हें पळयात बरें जाल्लें. हें पळयात मातशें थीक ताका लाटात मागीर बरें फुलता मागीर तें. खावून सांग तुमकां. सो जस्ट शिवाची वाट पळयता हांव. आतां इव्हेंट सोंपोंक ना खंय. म्हाका वचूंक जाय पणजी फाल्यांचें सगळें सामान हाडपाक देवाचें. पळोवया केन्ना येतलो खबर ना. हांगाच 5 जालीं. केन्ना येतलो खबर ना. पळोवया. नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं बेगीन वचून म्हाका सगळें फुलां बिलां हाडचें पडटलें नाजाल्यार. पळोवया. खावून सांग तुमकां बरें जालां. आनी खाताना तुमकां कळटा चिबड घालून केलां म्हणून. मातशें आनीक जाय आसलें गोड. बरें आहा. तें केन्ना अशें हांवें ट्राय करूंक ना. पयलां हांवें पण तें पयर केल्लें पळय पोहा घालून चिबडचे रोस ना म्हणजे रोसांतले चिबड तें हांवें सुद्दां केलां. सो तें म्हाका सारकें हात बसता. हें हांवें फर्स्ट टायम केलां. पण बेस्ट जालां. ट्राय करा तुमी. आनी कितें चुकलां बिकलां जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा कित्याक हांव हें फर्स्ट टायम करता न्ही आनी मम्मी हांगा ना. जशें म्हाका मम्मीन सांगलां तशें केलां हांवें. ओके. तुमी म्हाका कमेंट करा इफ खंय तरी चुकलां कशें कितें आनी कितें एड बी करूं जाल्यार म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करा. ओके. चला 2 मिनटं राहतो. ओके स्टार्ट. पुरो
सो आम्ही येयला पणजी जस्ट आत्ता येयलो घरा संक सुमार यो म्हटलं या बेगिना बेगिना मिक्स फुलां कितले बरी दिसता पळय सामके फ्रेश सामके न्ही ना दुपाचे बरें पडटा दूध दिवपाक पिग्या हे कोण म्हणटलो पेरू अशें पण हे कितें म्हणटा ब्रिंजॉल मैसूरच्यान येयला खंय म्हाका पयलीं की पेरू खंयसले कॅप्सिकम बी खंयसा न्ही फर्स्ट टायम पयला बिल्लू हाय हांगा पळय पापवा भितर केन्ना आमी पणजी येता आनी आमकां माजरां मेळटा न्हू रे जालें शिव पळय आमचो पटली जस्ट पावलें हांव घरा आनी भायर न्ही सामकी व्हडलो पावस पडटा दाखयता बारीक बारीक सामान थोडे फ्रूट एप्पल मागीर केळी आनी हें मेळ्ळें म्हाका असलें आतां येता न्ही असलें भेणे हें म्हाका 100 ताणें 8 दिला हें तुमकां सांगू हें भेणें आहा पळय म्हाज्या डॅडीचें ऑल टायम फेवरेट आहा कितलें म्हारग आसूं डॅडी हें हाडटालो आनी ताका सुक्का किंवा करी ताका खूब आवडटालें ओके सो हेजे पोळ्या खतखतें करपाचें आसा तें केन्ना करपाचें खबर ना ओके आनी हें धूप घालपाक हाडला फुलां ओके आनी हांगासर कांदे टोमॅटो बीन सगळें आनी कांय ना इतलेंच ओके जालें आतां हांवें नांव बीन कांय घेयना कित्याक ऑलरेडी टायम जालो 8:30 जाले हांगासर सगळें सामान सगळें दवरूंक जाग्यार आनी फाल्यां जन्माष्टमी न्ही सामान सगळें वयर आहा सगळें सामान सगळें काडूंक जाय वयर चडून ओके सो आनी येताना न्ही हांवें ते साडी ब्लावज शिवपाक दिल्ले पळय चुडीदार आनी ब्लावज घेवन येयला हांव आतां म्हाका घालून पळोवंक जाय सारकें जाता काय ना ताका व्हरून दिवंक मेळटा न्ही फाल्यां बीन ओके ब्लावज पयल्यार दिसता की बरें शिवला कशें पळोवया आतां कित्याक फर्स्ट टायम दिला न्ही घालून पयल्यार कळटलें मागीर चुडीदार पयल्यार कळटा म्हणजे बरें शिवला पळोवया कशें कितें तें ओके सो हो व्लॉग हांगाच एंड करता ओके व्हिडिओ आवडलो तर लायक करात शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर